कुडचड्या एका वाईन स्टोरात आयतारा राती चोरी जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या। आयतारा मध्यान राती चोरांनी शटराच्या कडेचो पत्रो फोडून शटर उगडलो। सकाळी दुकान उक्तें करपाच्या वेळार मालकाच्या लक्षात आयले की शटर कोणे तरी फोडला। उपरांत दुकानात वचून पळयल्यार उपरांत दवरिल्ले थंयचे पयशे जाग्यार ना हे मालकाच्या लक्षात आयले। चोरांनी सुमार 25,000 रुपया फारयल्यात अशी माहिती वाईन स्टोराच्या मालकान दिल्या। वयस पडटा न्ही हियरिंगाक कमिशनरा फुड्या म्हणजे म्हाका मातसो वेळ जालो ते पयशे आसूं म्हणलें कोर्ट वचून केन्ना चोरी जाली ना आनी सकाळ फुडें हांव वॉकिंगाक वयता तेन्ना उगडपा येयलें जाल्यार हांगा सगळें ओपन जाता। तेणी तें जग लावन एक सायड उखल्ली हें आतां दोन वयर काडला पोलीस एक सायड आमी एक फाटल्यान रावता आमच्या रेग्युलर फाटल्यान 20,000 वयर आसतलें ते भाजी चेंज भरपूर उरता आमगेर ती काय आमी काडून कुशीन दवरूंक शकना। 20,000 20,25,000 लेडीचे ते म्हाका ते फ्रेंडा लागून काडपाक मेळना वेळ जालो।